जेनरिक मेडिसिन हे सर्टिफायड मेडिसिन असता, मात हे कमी दरान सामान्य जनतेक मेळटा. जेनरिक मेडिसिन 30 ते 90% सवलत दरान लोकांक मेळटा. ह्या वखदांचो कांयच दुश्परिणाम ना. हाका पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी तेंको दिला. गोंयांत जेनरिक मेडिसिन स्टोर चेन हाडपी पयले मयूर चिंचणीकार आसा, जांची चिखले आनी गिरी एंटिलिया हेल्थ केअर फार्मासी आसा. तशेंच तांच्यो पणजे आनी फोंड्या जेनरिक मेडिसिनाच्यो फार्मासी येवपाच्यो आसा. पुराय भारतांत 8,665 जेनरिक वखदांचे स्टोर आसा. जेनरिक वखदांक लोकांनी पसंती दाखोवची म्हण मयूर चिंचणीकाराचो उलो. माझे नाव मयूर चिंचणीकर आणि आयज हांव टॉपिक घेवन येयला जेनरिक मेडिसिन्स. आमी गोव्यान फर्स्ट आसा टू गेट दीस जेनरिक मेडिसिन स्टोर चेन इन गोवा. आमचो स्टोर आसा चिकालीम आणि गिरी म्हापसा, आणि आमी बेगिनाच पणजे आणि फोंडा स्टार्ट करता. सो वी आर गेटिंग दीस रेवोल्युशन ऑफ जेनरिक मेडिसिन इन गोवा. जशें की लोकांक कमी दरान कमी पयशान मेडिसिन्स मेळटले. जे मेडिसिन जे आसा जे भायर तुमकां 2,000 रुपयान मेळटा तेच जेनरिकान 500 रुपया 600 रुपया ह्या दरान आसता. सो तांकां मेडिसिन जे आसता ते मेडिसिनाचो कॉस्ट आसा खूपच कमी आसता, पण ड्यू टू लॉट ऑफ मार्केटिंग एक्टिविटी आणि बाकीचे रिजन्सा लागून मेडिसिनचो कॉस्ट एक्सपेन्सिव्ह पडटा. सो सामान्य जनतेक कमी कॉस्टान जर मेडिसिन जर जाय जाल्यार ते जेनरिक मेडिसिनाच्या रुपान तांकां मेळटा. आणि सेंट्रल गव्हर्मेंट प्रधानमंत्री मोदीच्या माध्यमांतल्यान हे मेडिसिन सगळ्यान सवाय रेटान लोकांक दिले जाता. सो मोदी इज सपोर्टिंग जेनरिक मेडिसिन आणि देर इज लॉट ऑफ पुश ऑन जेनरिक मेडिसिन. जेनरिक मेडिसिन म्हणजे मेडिसिन सेम असता विच विल गिव्ह द सेम रिझल्ट, सेम कंटेंट असता भितर, कंपनी डिफरंट असता. So there will be same result, there will be no any harmful thing will happen. There is a best of the best quality. Medicine जे असतात ते WHO GMP certified medicine असतं. So it is a export quality medicines and there is no compromise on quality. लोकांचे एक मिथ असा की इतले सवाय मेडिसिन मेळटा म्हणजे तुमगे पावर कमी असतलो नाल्यार ही आपल्याक लागची ना, असे कांयच नसतं. आणि खूपशे लोक आमच्याकडे येऊन हे जेनरिक मेडिसिनाचो बेनिफिट घेतात. आजकाल या कोरोनाच्या महामारी खातीर लोकांचे आर्थिक परिस्थिती खूप विकट झालेली आसा. सो तांकां हे एक्सपेन्सिव्ह मेडिसिन्स परवडना. वेरेज जे मेडिसिन तांकां भायर मेळटा हे जेनरिक मेडिसिन तांकां 30 ते 90% हेज्या इतल्या डिस्काउंटेड प्रायसान तांकां मेळटा. MRP तांकां ती मेडिसिनाची भायर 200 रुपया आसा जाल्यार ती तांकां आमच्या कडेन 50 रुपयान मेळटा. पण तेंचे जो कितें रोग आसा ना तेंचो कितें डिवायस आसा ते जेनरिक मेडिसिन 100% क्युअर जावं शकता. जे मेडिसिन आसा हे सेम मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांटान मॅन्युफॅक्चर जाता आणि इट्स गेट एक्सपोर्टेड ऑल्सो. इंडिया जे आसा आणि इवन गोंयांचे जे व्हडले व्हडले प्लांट्स आसात मॅन्युफॅक्चरिंग प्लांट्स, दे आर एक्सपोर्टिंग, दे आर इन टू द एक्सपोर्ट्स ऑफ जेनरिक मेडिसिन अँड दिस हॅव बीन मेडिसिन्स हॅव बीन एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड. सो हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या आमच्या गोंयच्या भावा भयण्यांक की तेंच्यांनी येवन हे जेनरिक मेडिसिनाचो बेनिफिट घेवचो फुडें सरून. जशें की ऑलरेडी आता खूप जाण लोक हांगा येवन मेडिसिनचो बेनिफिट घेतात. आणि आय रिक्वेस्ट ऑल्सो डॉक्टर्स टू रायट द जेनरिक मेडिसिन एज जेनरिक मेडिसिन इज द रायट ऑफ द पीपल. सो हांव रिक्वेस्ट करता की डॉक्टर्सांकूय की तेंच्यांनी जेनरिक मेडिसिन आपल्या पेशंट्सांक रिकमेंड करचे सो दॅट दे कॅन सेव द कॉस्ट ऑफ द मेडिसिन अँड इट शूड बी बेनिफिट इन फॉर देम ऑल्सो. आणि what is generic medicine, this has been helpful for them also because we are in a promotion of the generic medicine and we are generating the employment which is helping a lot of youths who are now unemployed. So they are also getting the employment also with us being a generic medicine store, and we are also doing a lot of marketing activities so that people are being aware of the generic medicine. So awareness activities also being carried out by us. So we request all the people to come forward in supporting us and take this forward to the next step. RDX गोवा खातीर गौतम शिरोडकर.